नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया ताल्ल्याचे आमट तीख। तर ताज्या खातीर हे हांवें ताल्ले घेतल्यात। एक वाटो ताल्ले ते हांवें बरे साफ केल्या आनी धुवन घेतल्या। आता आमी ताका थोडे मीठ लावन दवरुया। ताल्ल्यांचे आमट तीख करपा खातीर आता आमी मिरसांग वाटून घेवया। तर ताज्या खातीर हांवें धाकलें एक वळें कातून घेतला सोय। हांगासर आमी खूब सोय वापरप ना, मातशी थोडीशीच वापरप। तशेंच हांवें घेतला थोडोसो 1 इंच आल्याचो कुडको, 3 सोलां आनी थोडीशी तेफळां घेतली हांवें हांगासर। तरी तेफळां आनी हे आमकां मागीर शिजत घालता आसतना लागतले। आता हांव ही सोय मिक्सरान घालून घेता। तातून आमी घालुया अर्दो चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो कोथमिरेची पावडर आनी हांव घालता 2 चमचे मिरचीची पावडर। तर मिरचीची पावडर तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे वापरपाक जाता, किंवा तुमी मिरसांगे पिठ्याच्या जाग्याचेर मिरसांगो सुद्दां वापरल्यार जाता। आनी थोडीशी घालता हांव आमटाण। तातून थोडेशें उदक घालून आमी ग्राइंड करून घेवया। तर मिरसांग वाटता आसतना एकदम आमकां बारीक करपाची ना, मातशी मोठीशीच वाटपाक जाय। आता हांवें हांगासर पसरट अशें मातशें आयदन घेतलां। पसरट आयदन घेतलें म्हणटकच मागीर नुस्तें भितर घातलें की तें मोडना, ताका लागून हांवें मातशें पसरट आयदन घेतलां। तातून आमी मिरसांग आमी ग्राइंड केल्या ती घालुया। थोडेशें हांव तातून उदक घालतां। तुमकां जितली दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे करा, पूण शक्यतो उदक मातशें कमीच वापरपाक जाय। एक तातून हांव हरवी मिरसांग घालता। 1 इंच आलें मातशें धाडावन घेतलां हांवें। आनी तातून हांव घालता तेफळां हांवें धाडावन घेतल्या। आता हे आमी सगळें गॅसार शिजत दवरुया। आता हांवें गॅस चालू करून गॅसार हांवें सगळें शिजत दवरला मसालो। आता हो आमचो मसालो शिजलो, खतखतो आयलो, मिरसांगोय बी शिजल्यो तातूंतल्यो। आता तातून आमी घालुया नुस्तें, तातून आमी घालुया ताल्ले। ताल्ले घालता आसतना आमी मातशें अशें एकार एक घालपाचें ना, अशें पातळावन अशें घालपाक जाय, विस्कळ अशें घालपाक जाय। आता आमी गॅसाची फ्लेम एकदम लो दवरपाक जाय। तातून घालुया सोलां आनी आमी घालुया चवी पुरतें मीठ। मीठ आमी पयलीं थोडेशें नुस्त्याक लायला, ताल्ल्यांक लायला, ताका लागून मातशें थोडें घालता हांव। आनी आमी ताजेर झाकण घालून 2 मिनटां शिजोवन घेवया। म्हणजे तें नुस्तें पयलीं मातशें शिजूनी, पयलींच आमी मिक्स केलें जाल्यार तें मोडटलें, ताका लागून मातशें आमी शिजोवन घेवया। आता आमी मातशें मिक्स करून घेवया। मिक्स करून घेता आसतना आमकां मातशें हळू करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार नुस्तें मोडटा। एकदम हळू मिक्स करून घेवपाक जाय। आता पळयात मातशें उदकूय बी सुटलां ताका। परत आतां झाकण घालून मातशें वेळ शिजोवन घेवया। बरें शिजपाक जाय नुस्तें। गॅस हांवें सामकी बारीक दवरल्या। आता पळयात ताल्ले आमचे बरे शिजल्या। कलरय बी बरो आयला, एकदम मस्त कलर आयला। अशें ताल्ल्यांचें आमट तीख सादें सोंपें अशें रोखडें जावपाचें आनी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तर तुमी नक्की करून पळयात, तुमकां आवडटलें। आवडलें जाल्यार लायक करा, शेअर करा। तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।